सावरगाळ डाबाळ जीप आणि स्कूटरी मदीं अपघात जालो। स्कूटर चलयतल्याक आगताक मरण आयलें। प्रदीप नायक हो करमणेचो तरणाटो आगताक गेलो। घडणुके उपरांत ते वाठारांत तणाव जालो। लोकांनी जीप 2 वरां आडावन धरली। पुलिसांनी मध्यस्थी केली। सेजाच्या मॅनेजराक हाड व्हर करपी जीपीक अपघात जाल्ल्यान कंपनीन प्रदीपाच्या घरच्यांक आदार करचो म्हूण लोक मागतात। मंगळारा सकाळी सावरगाळ डाबाळ वाठारांत ही घडणूक घडली। जीपीन स्कूटरीक धपको दिलो। अपघातान पिड्ड्यार जाला तो तरणाटो प्रदीप नायक करमणेचो। तो आगताक गेलो आणि तो विक्टीम तो डिसीज ताची बॉडी आमी ऑस्पिशियल मडगांव शिफ्ट केल्या फॉर पोस्टमॉर्टम फॉर्मेलिटीज आनी हाजेर आमी एक ऑफेन्स रजिस्टर केल्या आनी ड्रायव्हराक इमिजिएटली आमच्या स्टाफान अरेस्ट करून ताका आमी ताब्यात घेतले। अपघात जाल्ल्या ती खाजगी जीप खण कंपनीच्या वेवस्थापकाक हाडपाक वापरताली। पुलिसांनी ड्रायव्हराक अटक केल्या। कंपनीन प्रदीप नायकाचे फामिलीक अर्थीक आदार करचो म्हूण लोक मागतात। अपघात जालो थंय लोकांचो जमाव जाल्ल्यान वातावरण तापलें। अजून पर्यंत अशें कितले फावट जालें पूण कोयलोन आमकां केन्नाच हेल्प केलें ना म्हणून आमी कोयलोचे सेजा मॅनेजर इतली ह्या बेजार आसा की हेल्प करिना म्हणून। दुसरी गोष्ट म्हळ्यार हांगसर स्पीड ब्रेकर घाला म्हणून आमी कितले फावट सांगलें, स्पीड ब्रेकरूय घालपाक तयार। सगळे मेळून गांवचे लोक सगळे मेळून आमी सेजामानी वचपाचे आसा कितें तेन्ना पळोवया तो कोयलो मेळटा काय आनी कोण तेंगेले आसते। अशें जर हांगसर ट्रान्सपोर्ट एक्सिडेंट जालो म्हणून कोयलो येना पूण ट्रान्सपोर्ट फाल्यां आडयलो जाल्यार कोयलो 5 मिनटां भितर पावतालो। परिस्थिती पळोवन पुलिसांनी मध्यस्थी केली। सध्या विलेजान तो डिमांड आसा की कॉम्पेन्सेशन तांकां मेळपा जाय आनी तांकां आमी सांगलें की डेप्युटी कलेक्टरान एक मिटींग अरेंजमेंट करून दवरल्या आनी फॅमिली स्टाफ ही फॅमिलीक लोकांक आपयल्या फॉर डिस्कशन। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मयूर नायक। लोकसभा वेंचणुकेंत उत्तर गोंयचो सीट राष्ट्रवादीकच मेळटलो असो दावो काँग्रेसीचो युती पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केला। सुभाष शिरोडकारान केल्ल्या विधाना फाटल्यान भाजपाच्या एजंटाचो हात आसपाचो दुबाव ट्राजन डिमेलोन उक्तायला। काणकोणा आयिल्ले हुंवाराचो अभ्यास करूंक घडयल्ले समितीच्यो शिफारसी चालीक लावच्यो अशेंय राष्ट्रवादी काँग्रेसीन मागलां। काणकोणचे हुंवाराक 2 ऑक्टोबराक 4 वर्सां जातात। लोकसभा वेंचणुके वेळार दोनूय सीट काँग्रेसूच लढयतली अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकारान सोमारा म्हणिल्लें। कोणाचो उमेदवार वेंचणूक लढटलो ते पक्ष श्रेष्ठी थारायतले अशें म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसीन सुभाष शिरोडकाराचेर फोग काडलो। They will contest both the seat. Was only exposed his immaturity as a leader of both. Because it is a well-known fact that this issue can be only decided by the High Command. And we are confident that the North Goa seat will be given to us in this alliance because we are not in a position to divide votes to allow communal power to come into the state and in India. If Subhash Shirokar is really serious about it, then we could suspect that he is a BJP agent trying to divide votes. काणकोणा आयिल्ले हुंवाराचो अभ्यास करून शिफारसी करपाक सरकारान डॉक्टर शेटयेचे मुखेलपणा खाला समिती घडयल्ली। समितीन 2011 सरकाराक आपलो अहवाल दिल्लो, मात सरकारान ह्या अहवालाचेर कांयच केलें ना। फ्लॅश फ्लड्स इन काणकोणा, फ्लॅश फ्लड एरिया नंतर सरकारान एक कमिटी नेमली, फ्लॅश फ्लड स्टडी कमिटी अंडर डॉक्टर सतीश शेटये, तेन्नाचो NIO डायरेक्टर। ते कमिटी मुखार मुख्य 2 प्रश्न आसले। ते 2 प्रश्न आसले की assemble and analyze available information to describe and identify causes behind the flash flood. कारण कितें हे फ्लॅश फ्लड येवपाक हेजेर स्टडी करपाक। आनी दुसरो मुद्दो म्हणटा पळय तो सजेस्ट मेजर्स टू बी एडॉप्टेड टू मिनिमाइज डॅमेज अरायझिंग फ्रॉम सिमिलर। असली परिस्थिती परत जर तर येत जाल्यार तेजेर ताका कितें उपाय करचे हे 2 मुद्द्याचेर ही कमिटी दिली। फर्स्ट ऑफ ऑल NCP condemns the local MLA who is a minister who is silent about this and dancing after Lusophobia games. I am demanding that the government takes immediate actions to put this committee report into action. ओमकार फळारी, प्रुडंटा खातीर। अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन म्हळ्यार गिरेस्त असो वर्सुकी महोत्सव। संमेलनाचे अध्यक्षपद हे सत्तेचे अध्यक्षपद न्हय, ते सन्मानाचे अध्यक्षपद असे प्राध्यापक फ.मु. शिंदे म्हणटा। फ.मु. शिंदे सासवडे जावपा आशिल्ले 87व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेक उबो रावला। अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर फ.मु. शिंदे गोंयांत आयला।
गोंयांत साहित्य महामंडळाचे 50 मतदार आसात. अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेक 4 साहित्यीक रावल्यात. कांय दिसा फाटीं आनीक एक उमेदवार संजय सोनावणी गोंयांत येवन गेलो. शिंदे म्हणटा साहित्य संमेलनाचें अध्यक्षपद सन्मानाचें पद म्हूण वेंचणुकेक जाहीरनाम्याची गरज ना. की अध्यक्षपद साहित्य संमेलनाचं हे काही सत्तेचं अध्यक्षपद नाही, हे सन्मानाचं अध्यक्षपद आहे. हे सत्तेचं अध्यक्षपद नसल्यामुळे इथे काही जाहीरनामा नाही. हे सन्मानाचं अध्यक्षपद असल्यामुळे इथे हृदयनामा आहे. माऊलीच्या भाषेत या हृदयीचे त्या हृदयी. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.